आज खूप बरें दिसता शांतीनगराचो हो वाठार म्हणजे 40 वर्सां काळखान आशिल्लो म्हणजे हांगाचे लोक जे हांगच्यान पासार जाताले आनी 40 वर्सां रस्त्यार लायट म्हणटा ती पळोवनाशिल्ली ही खूप वायट गोष्ट आशिल्ली। पूण अशे एक दोन एरियाज आशिल्लो धाकटळ्याय बी अशी एक एरिया आशिल्ली जंय 40 वर्सां लायट नाशिल्ली आनी ही एरिया सो आज ही बी आज जावन म्हाका दिसता हे सगळ्या लोकांक एक खूब उमेदीचो क्षण कित्याक रातचे केन्ना येता आसतना कोणी ह्या काळखाच्या ह्या स्ट्रेचार चोरयो जाताल्यो मारामारी जाताली कितें जावंक शकतालें सो लोक येता आसतना पासून भिवन येताले। सो आमी फाटींच हे प्रपोजल घाल्लो तो एप्रूव जावन पूण हांगा थोडे लँड इश्यूज आशिल्ल्या कारणान आमकां थोडो वेळ लागलो मागीर सगळ्यां कडेन उलोवन एक संमती करून म्हणटा तशें आज हे आमी आज चालू केलां म्हणजे अरावंड 18 पोल्स आमी घाल्या आनी हो फूल स्ट्रेच जो आसा तो आतां वेल इल्युमिनेटेड स्ट्रेच आसा। सो म्हाका दिसता की हो एक प्रॉब्लेम तांचो सॉल्व जालो। दुसरो प्रॉब्लेम म्हणटा तांचो रस्त्याचो आसा म्हणजे ताज्याकून पयलीं पासून हो रस्तोय म्हणजे तांकां खडबडीत आशिल्लो आमी जेन्ना पासून जाल्यार 2-3दां आमी सोलिंग बिलिंग करून आमी ते करून दिल्ले पूण हाजो प्रॉब्लेम इतलो आसा की ही प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा सो ते प्रायवेट ओनर्सां कडेन आमी उलयल्यात आनी थोडे कोमुनिदाद आसा थोडे कॉन्फ्रन्सीचे लोक आसा ते बी सपोर्टीव आसा। सगळे डॉक्युमेंटेशन आज सिटी सर्वेन पाविल्ले आसा आनी सगळे व्यवस्थीत जाले जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्या भितर पासून हो रस्तोय बी जातलो हाज्या बद्दल म्हाका कसलीच शंका ना। आणि हे सगळे घडटा कित्या खातीर जाल्यार आमचो सरकार जो आसा जो दारान पावपी सरकार आसा म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत पासून सरकाराचे बेनिफीट पावपाक जाय त्या दृश्टीन आमी काम करता। आणि हे दोनूय जे स्ट्रेच आसा हे फूल वास्को भितर हे दोनूच स्ट्रेच उरिल्ले जंय लायट स्ट्रीट लायट नाशिल्ली सो ती आज स्ट्रीट लायट जावन म्हाका दिसता हांव सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्सांचे आमचे मिनिस्टर सुरेंद्र ढवळीकर बाब तांचे देव बरें करूं म्हणटा आमचो चीफ इंजिनियर स्टीफन ताजें हांव देव बरें करूं म्हणटा की बेगींतल्या बेगीन म्हणजे थोडे हांगा इश्यूज आशिल्ले आनी बेगींतल्या बेगीन हे काम करून म्हणटा दिसता सगळे लायन हेल्पर लायन मिटर रिडर सगळेच हांगा ह्या कामाक लागून आज हे ओपन जाता खूब बरें दिसता। आनी ते लोक जे आसा ते पयलीं पासून आमचे बरोबर आशिल्ले लोक आसा हांगा रेल्वेचोय थोडे इश्यूज आशिल्लो तांचे कडेन आज हांव उलयला तो तांचो अर्दो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जाला आनी बाकीचोय प्रॉब्लेम तांणी सांगला की आमी एक 8 दिसान परत एकदा मिटींग घेतले आनी तो इश्यू सॉर्ट आवट करतलो। सो इन ऑल शॉर्ट म्हणटा तशें आमी सगळ्या कडेन इल्युमिनेशन म्हणजे लोकांक कसलीच गैरसोय जावची न्ही लोकांक कसलो त्रास जावचो न्ही आनी काळखा खातीर कितें प्रॉब्लेम जावचे न्ही ह्या खातीर ते आज ही रोशनाई केल्ली आसा। सो खूब वर्साचो 40 वर्साचो डिमांड म्हाका दिसता आज सगळ्या लोकांचो आज कंप्लीट जाला सो तांच्याय तोंडार जो हांसो आसा तो पळोवन आमकांय बी खूब सॅटिस्फॅक्शन दिसता की ज्या हेतून तांणी आमकां निवडून दिल्ले ते हेतू तांचो म्हणजे साध्य जाता। आनी अशे सगळे इश्यूज तांचे जितले आसा ते इमिडिएट फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी क्लियर करून घेतले आनी असो एकूय वडो उरपाना जंय आमच्या सरकाराचे डेव्हलपमेंट येवना। सो सगळ्या बारीक बारीक गल्लींनी बसून हो डेव्हलपमेंट येता आसतना आमकां खूब बरें दिसता। आतांच आनी थोड्या टायमा भितर आमी 2 फोरपोल आमी कब्रस्तानानूय तांकां इल्युमिनेट करून दिता। सो सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळ्या जातींच्या लोकांक आमी घेवन फुडें वचपाचो हो सरकार आसा हो लोकांचो सरकार आसा हे साध्य जाता। एक 40+ वर्सां जाली की आमी सगळे काळोखान आसले तेजे खातीर आमी दाजीबाईक रिक्वेस्ट केलेली की आमची बेगीच्या बेगीन लायट येवपाची सो दाजीबाईन ते सगळे आमचे काम पूर्ण करून दिला आणि सगळ्या लोकांनी साथ दिवन सगळे जाल्लेले म्हणून दाजीबाईक खूप धन्यवाद। आणि आमचे रस्त्याचे करपाचे आणि दाजीबाई आमचो सपोर्ट सदांच ह्या फुडें बी आसतलो सगळ्या लोकांचो म्हणून सगळ्यांक थँक्यू आणि दाजीबाईकूय मेन थँक्यू। आम्ही बाईकडे गेलेले रिक्वेस्ट करूक आमकां लायट जाय म्हणून बाईन आमकां आज लायट करून दिलेले आहा। तशेंच आमकां रेल्वेचे प्रॉब्लेम आसलेले तेज्या खातीर बी बाई येवन आमकां पुरा सपोर्ट करून आमचे सगळे रेल्वेचे सॉर्ट आउट करून दिलेले आसा। बाईक आमी थँक्यू म्हणटे हांव सगळ्यांक पयलीं बाईक थँक्यू म्हणटा कितें आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व केला हांगसर शांतीनगराचो। मेन म्हटल्यार हांगसरलोच हे आसलेलो इश्यू आसलेलो चड तेन्ना पयलीं हांगसरलेच इश्यू सांगताले सगळे आमकां हे लायट जाय रस्तो जाय म्हणून बाईन हितूले 2 हितूले एक काम कंप्लीट केले आणि सेकंड म्हटल्यार रस्त्याचें म्हटल्यार ते बी इश्यू न्हू बेगीनूच कंप्लीट करतलो बाई ते आमकां विश्वास आसा आणि सक्सेसफुलूय जातलो ह्यो बाई करतलो तो आमकां विश्वास आसा सारको। आणि बाईक थँक्यू म्हणटा की हेंचे काम केल्या बद्दल थँक्यू बाई। आमी सदांच दाजीबाईची थँक्यू म्हणटा दाजीबाईक आणि तो आमकां सदांच रावता कितेंच प्रॉब्लेम आसल्यार आमी वचून सांगल्यार तो सॉल्व जायना अशें जायना। जशें आमकां लायट्स दिला इतले बेगीन करून लायक आमकां आत्ताच आमी हो इश्यू उखल्लेलो आणि तो जालो रोखडेच जालो पण क्लियर
सो तशेंच हांव मागता काय आमचे जे रोडाचे कितें मातशे डिस्प्यूट्स आसात ते आपल्या सायडीन खूब 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 ट्राय करतात बट तांकांय तो सक्सेस मेळचो आणि आमचो तो रोड जो उरला तो एक क्लियर जावचो अशी दाजीबाई आमी सदांच दाजीबाईक सपोर्ट आसा थँक्यू. खूप त्रास जातालो रातचे बी येवपाक खूप भंय दिसताली लेडीजाक बीन. आमी दाजी सरा कडेन खूप टायम गेले आणि तेमी आमकां खूप सपोर्ट केलो. आमी आतां सप्तका पयलीं आमी दाजी कडेन मागलेले आमकां रोड जाय म्हणून सॉरी लायट जाय म्हणून ते आमचे सरान आपले काम करून दिले सप्तका पयलीं. त्याच्यासाठी हांव ते कडेन देव बरें करूं म्हणून मागता. दाजीबाई थँक्यू म्हणतात कित्याक इतले 40 वर्सांचे आज आमी त्रास काडलेले आसा इतली वर्सां काळोखान भोंवले काळोखान जे त्रास काडटाले जिवाणी भोंवताली आनी कितें जे त्रास आयज दाजीबाईंचो सॉल्व केल्लो आहा तांकां खरेंच खूब थँक्यू म्हणटा आमी. आनी अशें करता करता आमचो एक रेल्वे आमची ज्या जाग्यार बिल्डींग आसा तेच्या एक वयर एक रेल्वे पॉयंट आसा तो पॉयंट इतलो तेंच्यांनी क्लियर बेस्ट तेंच्या कडल्यान काम करून घेतलेले आनी तेका लागून आमकां जे धोकादायक जे कितें आसलेले ते रिटर्निंग वच बांदप हे ते तशें इजी नासलेले ते दाजीबाईन ते करून दाखयले. आनी अशी कामां करून जर आमी आनी आमी अशें सुद्दां आयकलां की बाबा खूब कडेन बारीक बारीक न्हू व्हडली व्हडली सुद्दां कामां क्लियर जाल्लेली ह्या दाजीबाई कडल्यान. आनी हो पॉयंट जालो आनी हो जो पॉयंट जालो लायटीचो तशेंच आमी दाजीबाई कडेन म्हाका एक रस्तो बरे भशेन आमकां एक करून दिवचो तेंच्यांनी. आनी रातचे म्हणल्यार हांगा रातचे खुबशे लोक अशे फालतूगिरी जी चलता ती बंद जावपाची. म्हणल्यार कशें एक कॅमेरा ह्या पॉयंटाक आनी लास्ट पॉयंटाक जर घालच्यात कोण येता वयता ते दिश्टी तरी पडटले. फाल्यां बाबा रातचे आमी स्वता पळयतात आमच्या बायलां भुरग्यांक घेवन भोंवतात जाल्यार वाटेक खुबशे लोक जे बसलेले आसतात ते खंय तरी बंद जावचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.